आज आम्ही सारनाथाक बाय सरले. टुरिस्ट म्हणून कळ्ळ तक्षण अशी गुंपು घालेतात ती ऑटो ड्रायव्हर्स जल्दीतल्या बार्गेन करूक पळोवका सारनाथाक अर्ध गंಟು ಆಟೋ ಪಾಟಿದೂಕಿ ಪುರ ನಾಜಲರಿ ಅಸಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಅಂತೂ ವಚೇತ ಚರ್ಚಿಗೋನು ಫೈನಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಸದಿ ಸಾರನಾಥಕ್ ಪೌಲಿಂತಿ ಯಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ गायडन सांगचे रेकॉर्ड कर का म्हणले गेला बट गायडन रेकॉर्ड करचे नाक म्हणल्यार बनारस का नहीं होता है बनवारस तुझे मत है बनवारस आता दाखोवचे वाहताय सारनाथ टेम्पल म्हणून गाईड केला गाईड कसं की पुरा सांगता सर एक जागे एक पडोचे एक छंद आहे सर हाका लायन कॅपिटल ऑफ अशोका म्हणटा ती आणि त्या चक्रामध्ये तू चारही एनिमल्स आसा ती हॉर्स बुल एलिफंट आणि लायन हांगा सण अमाउंट टिकेट आसा टिकेट्स पूर हांगा स्कॅन करून करका सारनाथ अंतू एक साइट अंतू अशी खंडिताना देवस्थान स्तूप आसा इन्स्क्रिप्शन्स स्कल्पचर्स आणि मस्त पोरणे पोरणे आयटम्स पुरा मेळलेले आसा या पर खोंडून मेळलेले स्ट्रक्चर आसा या चैत्य असेल म्हणके जाता पळयता बुद्धानं ज्ञानोदय येवन बोधगया अंतू ज्ञान मेळ्ळा मागीर ताजे नंतर ताणें फस्ट टायम तागेल्या शिष्यांक उपदेश दिल्लो जागो हे म्हणत दामेक स्तूप धर्मचक्र स्तूप म्हणून कोणी ताका म्हणचे आशिल्लें म्हण ते आर्किओलॉजिस्ट तांकां नॉर्मल मनशाला हांतू पळयल्यार हे कसो एक बोरिंग जागो म्हण दिसतलो बट समबडी हू इज इंट्रेस्टेड इन हिस्ट्री हिस्ट्रीन तूं इंट्रस्ट आसा जाल्यार आनी तुमकां कसलें एक शांतते वातावरण पळोवपाक जाल्यार तुमी हांगा येता हाजे लागीं अनेक जाग आसा त्या एक म्युजियम ते मोबायल अलावड ना सो त्या एक पळयता म्हणून वेगवेगळी पळोवन वचेता फस्ट सेंचुरीच पुरा त्या पुरा आसा फस्ट सेंचुरी देखून आशिल्ली पुरा आसा बुद्धिझम प्रचार चड जाल्यार अशोकाल अंडर अशोकाल टायम समवेर अराउंड 80 BC और समथिंग आणि या इंडिया अंतू सबसे चड येवचे सेकंड जागो टू एन हायेस्ट विजिट करचे जागो फॉरेन टुरिस्टांनी येवचे 2 गंट जायता येयला जोर पोट्टा बूक करतशिला तशें आमी UP65 म्हणून एक हॉटेल आयली ती जावण कोण घेवन विंग अँड कंट्रीज आनी बंदिलाला बुद्धिस्ट देवस्थान पळोवच्याक चमकली ती कंबोडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तसन मस्त कंट्रीनी बंदिलाला बुद्धिस्ट टेंपल पळयता संजे 5 गंट भितरी पुरा बंद जाता संजे 7 गंट भितरी काशीमठा पावली ती तुमकां नेक्स्ट विडियोन मेळटा टेक केअर बाय.